सर अशें आयकपाक येता की तुमचे खुबशे MLA जे कॅन्डिडेट आसा तांकां पोचिंग जाता म्हणजे मेळप जाता खूब जाणां बाकीचे कॅन्डिडेट कितें एक्झॅक्टली ते एक म्हणजे सध्याचे दिल्लीचे पक्ष आसा मोठे पक्ष तांकां सत्ते शिवाय कांय दिसना आनी गेले कित्येक दीस आफ्टर इलेक्शन इज ओवर तांणी काही लोक आमच्या कॅन्डिडेटा फाटल्यान घातल्या वायट इतलेंच दिसता हे जे लोक भोंवता तातूंत विविध स्तरांतले लोक आसा आनी तांकां खबर आसा गेली 3.5-4 वर्सां गोंयांत कितें चल्लां करप्शन रेट कितली वाडल्या कामां जाता काय ना हें सगळें खबर आसतना बरे शिक्षीत दोतोर जांकां सबंद गोंयांत नांव आसा जे पणजे सारक्या वाठारांतल्या मोठ्या हॉस्पिटलांत काम करता ते आमच्या काही कॅन्डिडेटांक फोन करता घरा वचून मेळटा हे दोतोर आनी तांकां कन्विन्स करता की मुगो पक्षाक सोड म्हणून आनी सांगता की मुगो पक्षाचे चड उमेदवार निवडून येवचे ना वायट दिसता हे जे दोतोर आसा तांकां आमी मानताले पूण आज जे परिस्थिती पळयत जाल्यार अशा दोतोरां पासून सावध रावपाक जाय आनी जें कितें गोंयकारांक बरें जाय गोंयकारांनी केलां ताका हातभार लावपाचें सोडून हे ज्या कितें वचून तांचे कडेन उलयता पळोवन दुख्ख जाता पॉलिटिशियन कित्याक कितें करता तें आमकां खबर आशिल्लें हांवें जर कोणा कडेन गेलो जाल्यार ती गोश्ट वेगळी आशिल्ली पूण दोतोर इंजिनियर किंवा इतर जे लोक वचून असलें करता तें गोंयकारांचें दुर्भाग्य अशें म्हाका दिसता हांव शिटकावणी दिता अशें बऱ्या लोकांनी करचें न्हय कारण हाजो त्रास त्या उमेदवारांक तर जातलोच पूण त्या मनशाकूय फुडें जावं येता कारण शेवट आज बसूनचो इतिहास मोगो पक्षाचो असो आसा की मोगो पक्षाक जो कोण त्रास दिता तो आपोआप त्या फिल्डांतल्यान ना जाता आनी कशें आयकपाक येता की काँग्रेसीचे अशेंच म्हणटाले काँग्रेसीचे कॅन्डिडेटांक जे आशिल्ले पळय तांकांय मेळपा येता काँग्रेसीच्या हातूंत आयलां तें पळोवनूच हांवें स्टेटमेंट दिलो बरे बरे लोक हातूंत इनवॉल्व आसा बरे बरे पॉलिटिशियन इनवॉल्व आसा हें सगळें पळयलें नंतर दुख्ख जाता म्हणजे एका वटेन आमी म्हणटा म्हाका डोडयो माननाका म्हणून एका वटेन आमी म्हणटा बरें सरकार हाडपाक जाय गूड गव्हर्नन्स मेळपाक जाय भाशणां व्हडलीं करता पूण बरें दिवपाचें जेन्ना कोणूय प्रयत्न करता तेन्ना ताकाच वचून गरी लावप हें बरोबर न्हय अशें म्हाका दिसता म्हणजे हे BJP वाले अशें दिसता तुका BJP वाले म्हणपाचें हांव BJPच न्हय BJPचे आसा आनी काँग्रेसवाले वचून मेळटा कितें BJPचूच मेळटा अशें न्हय हांव BJPचे तर मेळटाच मेळटा हो दोतोर BJPचो कितें तो तर मेळटा पूण त्या शिवाय BJPचे सोडून आमचे काँग्रेसचे वचून मेळटा हें पळोवन दुख्ख जाता